साध्या काळाचो 16वा येतार जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 16व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हेची सर वाचपा आमकां सोंसणीकायेन जिवंक उलो दिता. वायटाचो अनुभव सबारांक निरुत्साहीत करता. बरें आनी वायट, पातकी आनी भाग्यवंत सगळ्यांनी आसात. संवसाराक आमी पळयल्यार आमकां शांती सावस्काय पळोवंक मेळना. बगर, झूज, अपराध, दुबळीकाय, पिडा आनी अनाहूत सदांचे आमचे अनुभव जावन आसात. असल्या परिस्थितींत आमचे थंय सवाल उपजता, तर जेजून बसयल्ल्या राजाक कितें घडलां? राज सताचें, राज शांतीचें आनी राज न्यायाचें खंयसर पावलां? क्रिस्तांव धर्म एक सलवणी. बरें आनी वायट केन्नाय सांगाताच आसतात, पूण तांचे मदें खरी विंचवण करूंक आमकां सोंसणीकाय आसूंक जाय. देखून चिनाची सांगणी अशी सांगता, एका घडयेची सोंसणीकाय व्हडलें अनाहूत पार करता. आमचे कश्ट आमकां नाश करिना, बगर आमची नासोंसणीकाय आमकां नाश करता. तर सोंसणीकायेन जिवीत सारूंक ह्या संभ्रमांत आमी करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. जणवयेचें पुस्तक ग्रेक उलोवच्या व्यक्तीन क्रिस्तपूर्व पयल्या शतमानांत बरयल्लें. तो इस्रायेलाच्या पुर्वजांच्या देवाक विस्वासी आसलो. देव श्रेश्ठ निती करत आनी केवळ जुदेवांचे मात्र तो नीत करिना, बगर सगळ्या मनशाकुळाचे नीत करता. देव दयाळ, बोगसूंक सदां तयार आनी काकूळदार म्हणलें आयचें पयलें वाचप आमकां परगट करता. तें आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. सांत पाऊल ख्रिस्ती धर्माक मतांतर जाल्ल्या रोमाकारांक उद्देसून म्हणटा, तुमी सर्गार वेच्या वाटेर आसात, पूण वाट चलतना सबार आडखळ्यो तुमकां आसतल्यो. ह्या सर्वां मदें सोंसणीकाय, बरवसो आनी मागणें जिवितांत आसल्यार तुमी आशिल्ल्या शेवटाक पावतेली म्हणलें तांकां कळयता. तर सर्गी बरवशान संवसारी जिवीत सोंसणीकायेन जिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. शुभ वर्तमानाक प्रस्तावन. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक विरोधपण आनी दुस्मानकाय आसतलीच, पूण सोंसणीकायेन आनी धैर्यान फुडें सरचो मनीस शेवटाक जैत आपणायतलो म्हणलें स्पश्ट करता. तर सोंसणीकायेन भावार्थावाट चलोवंक उजवाड दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें, पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेचे वडील दैवीक जणवायेन प्रेरीत जावन बऱ्या आनी वायटा मदें खरी विंचवण करून क्रिस्ती परजेक सताच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागतां. दुसरें, देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जातकात आनी धर्म म्हणलें अंतर करिनासता सर्वांक एकाच नदरेन लेखूंक आनी परजेच्या बरेपणा पासून निस्वार्थपणी वावरूंक आनी मणिपुरांत शांती स्थापन करूंक उदार मोन दाखयचें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागतां. तिसरें, पिडेस्तां पासून. दयाळ बापा, आमच्या गांवांनी, वाड्यांनी आनी कुटुंबांनी आशा पिडेस्त, निर्गतीक आनी अनाथांची आमी बेपरवा करिनासता तांकां फावो तो सांगात दिवंक आनी मोगान तांची जतन करूंक आमचे थंय उदार काळीज रस म्हूण मागतां. चवथें, पावसा पासून. कनवळ्या बापा, आमच्या गांवांत फावो तो पावस लाभय, शेतकाऱ्यांची शेतां फळाबरीत कर आनी उदकाच्या झरी वरवीं आमचें जिवीत समृद्धीचें आनी सवस्कायेचें कर म्हूण मागतां. पांचवें, फिरगस कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी संवसारी जिवीत सोंसणीकायेन जिवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदें खरी विंचवण करूंक आमकां प्रेरण लाभय. अशें तुज्या कुशे प्रकार आमचें जिवीत आनी कुटुंबां रुपीत करूंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागतां.